सभेस्त आम्ही उभी राहूया. Santos votoso mia, तुझ्या गया पावताना, स्तुती तुझी गायतां दरिया, आमची मेटा करताना. Santos votoso mia, तुझ्या घरा पावताना, स्तुती तुझी गायतां दरिया, आमची मेटा काढताना. रचणार तू आमचो मोगाळ चढवंतार, काकुळती सोदे दयाळ पोतवेदार, होगलीक तुझी वाकणता, काकुळ तुझी वर्णिता, जेवणा तुझ्या आम्ही भाग घेता. संतोष मोसो votoso mia, तुझ्या घरा पावताना, स्तुती तुझी गायतां दरिया, आमची मेटा काढताना. उदर तुझे घटाय दिता, जिवीत वाड आमकां दाखयता, भक्तीन मोगान हसिता, काळजा मौनान वंदिता, मासायता तुझ्या एक जाता. संतोष मोसो votoso mia, तुझ्या घरा पावताना, स्तुती तुझी गायतां दरिया, आमची मेटा काढताना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या णव आज आमी सगळे फिरगस कुटाम एकवटान आनी मोगान आमच्या त्रिएक देवाक आराधन करूंक ह्या देव मंदिरान सांगता जमल्या. आज आमी 50 आनी 8 भुरगीं तिरावणेचो साक्रमेंत स्विकार करूंक तयार जाल्या आसता आयची देवस्तुती पवित्र आत्म्याचे येणे भावार्थ परगट करूंक एक देणे म्हूण नियाळूंक आपणे दिता. जीवन जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्लें भोव व्हड देणें जावन आसा पवित्र आत्मो. धर्मदूत पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भरले आनी धैर्यादीक जाले. जेजूचे काम मुखारसून व्हरच्याक ते नवे मनीस जावन बदलले. आज आमच्या फिरगजेंत तिरावणेच्या संस्कारा मुखांत त्याच पवित्र आत्म्याक आमी स्विकार करता. पेंतकोस्ता दिसा पवित्र आत्म्याक स्विकार केलेशीच तांच्या भावार्थांत थीर जाले. आमच्या तिरावणेच्या संस्कारा मुखांत आमी धैर्यान सोम्याक साक्ष जावन जियोंक आमकां कृपा मेळच्या पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. पेंतेकोस्ता दिसा आपोस्तलांचेर जाल्लो प्रभाव, बदलावण
आमकांय तो अनुभव जावच्याक हो दीस देवान नम्यारला 58 भुरग्यांक आनी आमकां समेस्तांक पवित्रत्म्याच्या येण्याचो पेंतेकोस्ताचो अनुभव जावच्याक आमकांच सोम्या मुखार तयार करया, आमचीं काळजां मनां आयतीं करया, पातकांचें बोगसाणें मागया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर्वला देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विचारून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच मुखार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पोदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. महिमा देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वखणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तोता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकुळट कर. तू बापाच्या उजव्या बोसरार आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थुया. कनवाळ्या बापा तुवें केल्ली बसवणी पाळून तुज्या पवित्रत्म्याक आमचेर धाड आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाक मनशां मुखार आमी साक्षी दिवंक ताच्या दैरान आमकां भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. जेस्तेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवयेचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. सर्वेस्पराची भिरांत ताचे प्रेरण जातले. तो वयल्या वयर पळोवन न्यायनीत करचो ना. लोकांचे आयकोन तो फर्मान मारचो ना. तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो. देशाच्या लानविका खातीर नितीन निर्णय घेतलो. देवाचे उतर हें. देवाचें वडोदकार. दाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवे कर. दाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवे कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावा, सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो. महिमेन आनी वैभवान भरलेलो, प्रकाश भरीत मातान नेसलेलो. दाड तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवे कर. पृथ्वी तुवें तिचे बुन्यादीचेर बांदून हाडल्याय. ससनाच्या ससनाक ती थिरगट केल्याय. माता परी दर्यान तिका पांगरून धरल्या. तिचे पर्वत दोंगर उदकांत बुडून आसा. दाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवे कर. कितली विविध तुजी कृत्या सर्वेस्परा. जाणवायन सर्व वस्तू तुवें केल्याय. पृथ्वी सगळी तुज्या प्रस्नांनी भरल्या. सर्वेस्पराक नवाड आत्म्या म्हज्या. दाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवे कर. दाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवे कर. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता शीस सोमेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळोन आसले. तेदवा एकाच साणे कठीण जड वारे आयलेले बरी मोळ पारतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले त्या घरांत व्हरलो. तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो. त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हरेकल्यांचेर वचून रावल्यो. ते सोमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले
आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाच्या सारके प्रमाणे परकी बसांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयिल्ले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयले हर एकल्यांक आपआपले भाशेन आयकताले देखून लोक सकट ताटक जालो. तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. जुदेव भावांनो आनी जेरुसलेमाच्या निवासियांनो, म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतरांक चीट दिया. नाजरेचो जेजू देवान पसंद करून तुमचे मदें धाडलेलो मनीस. हाका रुजवात जावन देवान ताचे मारिफात तुमचे मुखार केल्ली ती आश्चर्य विचित्र कार्यां आनी कुणां तुमीच जाणात. देवान आपले स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका तुमचे आदीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनभावार्थ्या करण्या कुरसायलो आनी जिवेशी मारलो. ह्याच जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आमी समेस्त त्या सतांच्यो साक्ष्यो. अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतस बसयलेलो पवित्र आत्मो बापा लागसो तांणी पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचे धाडलो. हेंच ते तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार धाडटलो आनी तो तुमचे सवय सदां काल रावतलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. अशें आसता जेजू नजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवये प्रमाणे साबताच्या दिसा तो सिनगोगान भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतच ताका इजाया प्रवादेच्या पुस्तकाचो कवळो हाण दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक सोकसाय बसूं आनी सर्वेस्परान दयामया दाखोवचें वरस पाचारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. वाचून जातच पुस्तक कवळ न्हू सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें फाटीं दिलें आनी तो बसलो. थंय आसलेल्या सोमेस्त तांचे दोळे ताचेर खंचून आसता तो तांचे लागीं म्हणालो, आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें. थंय आसलेले सक्कडी ताचे शिफारस उलोवंक लागले आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतलीं त्या पुरबायाच्या उतरां आयकून विस्मेत जाताले. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता.
जेजू क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, प्रत्येक जावन आज क्रिस्मसो सक्रामेंत वा तिरावणेचो सक्रामेंत घेवंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावंडानो, चुनावण जातस सलवल्ल्यांक तांचें नांव नासतना आसा तरी जिखल्ल्यांक सांगाता घेवन सरकार बांदतात आनी हर एकल्याक एक एक पदवी मेळटा, एक अधिकार मेळटा, मंत्रीपण मेळटा आनी ताच्या त्या पदवे मारिफात व्हडले व्हडले निर्धार कर्ण योजना जारी करतात आमच्या राज्यांत, देशांत. अधिकार वा पदवी लाभिल्ले मनीस महान कार्यां करूंक शकतात आनी थोडे फावटी व्हड भ्रश्टाचारी करूंक पावतात. नांवाडीक जॉन एक्टन म्हणटा, पावर टेंड्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली. अधिकार वा पदवी मनशांक भ्रश्टाचार करच्या कुशीन व्हरता. संपूर्ण अधिकार, संपूर्ण पदवी संपूर्ण भ्रश्टाचारी करूंक शकता. देखून सर्वाधिकारी म्हणून कोण आसात? टायरंट्स, डिक्टेटर्स, संपूर्ण अधिकार घेतलेले मनीस आपणे सांगल्लेंच कानून, आपणें केल्लेंच तेंच योजन, म्हजें उतरच देवाचें उतर म्हणल्या बरी चलचे मनीस आमच्या संवसारांत आसात. एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली. पूण आमकां हर एकल्याक अधिकार चलोवची आशा आसा. ल्हानशा भुरग्याक समेत इस्कालांत क्लास लिडर केल्यार त्या दिसतावन तो अधिकार दाखोवंक दुसरीच रीत वापरता. ताच्या क्लासमेटांक थोडे फावटी शिक्षा लावच्या खातीर आदलो राग काडूंक दुरां दिवची वा इतर खंयच्याय म्हणे रितीन ताची पदवी दाखयता. तशेंच इतर मनशां आसा. अधिकार आमकां स्वाभावीक तरान आपणावची आशा आसा. हेरांक शरांच्या वयर आमचो अधिकार चलयचय म्हणून. पूण देवाचो अधिकार सर्वश्रेश्ठ, ताची पदवी संपूर्ण, ती करप्ट जायना, ती भ्रश्टाचारी जायना. ती निरंतरी सात्वीक, सिंपल आनी साद्या बळ्या रितीची उरता. जेजूचो आदार अधिकार पळया, संवसारी आनी सर्गी सर्व पदवी म्हाका दिल्या, सर पदवी. आनी ती सर पदवी ताका मेळ्ळी जाल्यार तो मात्र हंकारी जावना, भ्रश्टाचारी जावना, पयशांक, वस्तूंक ह्या इतर खंयच्याय संगतींक आशे नासतना रावलो. देवाचो अधिकार सार्वत्रीक तरी पूण भोव सादो जावन सेवेच्या रितीन काम करची रीत आमी पळयता. आज जेजू तो अधिकार इलेक्शनांत विन्न जावन अधिकार चलोवचो तो अधिकार न्हय, बगार जेजूक, जिवंत जेजूक कोणसो अधिकार मेळिल्लो बापातावन तो अधिकार आनी ती पदवी ताणें आपोस्तलांक वांटून दिल्ली आनी आपोस्तलांनी ती येदोळ पर्यंत वांटून दिवन पवित्र सभेंत आज पर्यंत ती पदवी आसा. आनी ती पदवी करप्शन वा भ्रश्टाचार जावच्याक न्हय, बगार शांतीपणांत वाडच्याक, पवित्र जावच्याक, भाग्यवंत जावच्याक आमकां दिल्ली. आनी ती असली पदवी आज ह्या भुरग्यांक लाभता. ह्या पदवे मारिफात, ह्या अधिकारा मारिफात कितें ती करूंक शकतात. आमकां सैमीक तरान सूख केल्ल्या वेळार आमची अस्कतकाय दिसून येता. आमी मस्त भिवकुरे जाता, आमी लिपोवन रावता खंयची एक सूख केल्ल्या वेळार. आमकां असलो अधिकार होगडायिल्ले बरें जाता. पूण जेन्ना आमी बरें काम करता, हेरांच्या सेवेंत लागता, तेन्ना एका तराचें धैर्य मेळटा आनी विशेष अनुभोग आमकां मेळटा. आनी जेजू तसलो विशेष अनुभोग आसचो, धैर्य आसचो आनी हेरांच्या सेवेंत लागचे तसली पदवी आज आमकां दिता. सर्गी आनी संवसारी बापान दिल्ली पदवी ती तो आज आमकां वांटून दिता. आनी देखून ताचें बळ आमचे मारिफात परजळटा. ताची सकत
आमच्या अस्कतकायेन परजळटा म्हणटा सांत पावल. आमची अस्कतकाय आसा पूण ह्या अस्कतकायेन समेत ताचें बळ परजळटा. आमी कितें करी जाय? आमी सोमयाचेर विश्वास दवरी जाय. तुमी आयकल्या हेच्या दुसऱ्या वाचपांत पेंतेकोस्ता दिसा आपोस्तलांक कसली पदवी लाभली, पवित्रोत्म मेळ्ळोच. तांणी सोमयाचें नांव परगट करूंक सुरू केलें, लोकांक आपयलें, पवित्र स्नान दिलो आनी तांचेर हात दवरून तांकां पवित्र आत्म्याचें देणें दिलें. हे दोळ पर्यंत जेजू कडेन मात्र आसलो अधिकार पवित्र आत्म्यो दिवचो, तो आज आपोस्तलांक मेळोन आपोस्तलांनी हात दवरल्या वेळार देवूच देंवोन येतलो. पवित्र आत्मो देव. एका मनशाक ताच्या सैमाक लागून देवाक हाण दिवची पदवी ना, पूण आपोस्तलांक जेजून दिल्ली देखून आपोस्तलां मारिफात ताच्या उत्तराधिकारी वा पाटलावदारांक बिस्पांक ती मेळ्ळ्या देखून आनी बिस्पाच्या मिसावांत याजाक, दियाकोन आनी सर्व लोक वांटेली देखून ती पदवी आज पवित्र सभेंत आनीकी काम करना आसा. तशें आसतना मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमकां देव कसलो अधिकार दिता पळया पवित्र सभेंत. प्रत्येक जावन आमकां हो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या मारिफात आमचे थंय एक नवें जिवीतच सुरू जाता. न्यू स्टायल ऑफ लायफ, एक नवें जिवीत. थोडी प्रत्येक जावन व्हड जाल्या उपरांत क्रिस्तांव जाल्लीं मनशां आसात. बुद्धी प्रकाशा पावल्या उपरांत तांच्या स्वंत कुशेन देवाचें उतर आयकून, हेरांनी सांगून, हेरांची टेस्टिमनी आयकून क्रिस्तांव जाल्लीं आसात. तांच्या जिवितांत पळयल्यार कळटा दर म्हणून तांचें आदलें जिवीत आनी आतांचें जिवीत. भारतांत थोडे फावटी थोड्यांक बेस्टायल्लें आसा, तुमी क्रिस्तांव जशे जाल्यार तुमकां आमी जुशी मारता म्हणून. ती म्हणाली आमी कांय भियेना जुशी मारता. ओरिसांत 2008 कंदामालांत जाल्लें सुमार 90 जाणांक क्रिस्तांवांनी जीव दिला. 90 क्रिस्तांवांनी. आनी थोड्यांक चॉयस दिल्लें, तांकां विसवण दिली, क्रिस्तांव म्हणशी जाल्यार लगड करता, क्रिस्तांव न्हय म्हणशी जाल्यार वसूंक सोडता. तांणी हांव क्रिस्तांव जायतें कर अशें म्हणून सांगिल्ले मनीस आसात कंदामालांत. ही पदवी असली पदवी दैरादीक सोम्या खातीर जीव दिवंक सयत तयार आसचो अधिकार आमकां मेळटा. वडलो आमच्या एका भुरग्यान सांगिल्लें आसा. पवित्रोत्म आयिल्ल्या मारिफात आमचे थंय आनी एक सकत, आनी ती जावन आसा अजापां करची सकत, गूण करची सकत. तुमी जाणां ही विशेष अधिकार साबार जाणां थंय असली पदवी आसा. प्रत्येक जावन पवित्र आत्म्याचें देणें घेतिल्ल्याच्या जिवितांत गूण करची सकत हेरांक तेणी मागणें जाता आसतना, तांणी मागणें करता आसतना मनशांक गूण जातात. तुमी जाणात मादर तेरेजाक तिचें नांव उलो कारण मागल्या वेळार एका हिंदवांच्या स्त्रियेच्या पोटांत आसलें ट्युमर नपयस जाल्लें. एकाच घडये सिस्टर अल्फोन्साच्या फोंडाचेर एका पायेनांतल्या भुरग्याक हाड दवरलो, भुरगो उठोवन सरलो थोड्या वर्सां आदीं. आनी तशेंच तुमी पळयतात वडोलो हांवें कार्लो आकुतीस हाचें नांव सांगलें. तो लुकेमिया वा रक्ताच्या कॅन्सरांत मरण पावलो. पूण ताचें नांव उलो करून मागिल्ल्या भुरग्याक 10 वर्सांच्या भुरग्याक त्या रक्ताच्या कॅन्सरांतल्यान गूण जालें. आमी जिवांत आसतना आनी मेल्या उपरांत सयती अजापां करची सकत होच पवित्र आत्मो आमकां दिता म्हणून ह्या मारिफात दाखोवन दिता. आमकां आसा आनी एक पदवी विविध भासांनी उलोवची. भासो दुसऱ्या गांवच्यो म्हणून अर्थ न्ही. आज भासो प्रत्येक जावन लोकांचे चिंतपाची रीत. एका इंजिनियरा कडेन कशें उलयचें, एका दाक्तेरा कडेन कशें उलयचें, एका साद्या मनशा कडेन कशें उलयचें, एका शिकापनांतल्या कडेन कशें देवाचें उतर सांगचें. दुसऱ्या मनशाक ताका समजोवच्या प्रमाणें आमी जर तर देवाचें उतर दिवंक शकता जाल्यार, सोम्याच्या उतराचो अर्थ करून दिवंक शकता जाल्यार तेंय एका तरान भासांनी उलोवचें म्हणयेत. कित्याक म्हळ्यार हे मनीस दुसरे शब्द वापरतात, तांकां समजोवच्या प्रमाणें देवाचें उतर विवर्सून सांगचें हें एक देणेंच म्हणयेत. पूण आमी देवाच्या उतराचो मोग करी जाय, भासांनी उलय जाय जाल्यार देवाचोय मोग करी जाय. तर देखून मोगाच्या भुरग्यांनो प्रत्येक जावन आज देव तुमकां विंचता ताचे एम्बेसेडर्स जावन, रायबारी जावन, प्रतिनिधी जावन ताचो वांजेल परगट करूंक
देखून तुमी संपूर्ण तरान आज पवित्र सभेचे सांदे जातात, पवित्र आत्म्यान माखलेले जातात. जेजू तुमच्या काळजांत मोगाचो उजो पेटयता आनी ताच्या नांवान तुमी महत् कार्यां करूंक शकतात. उडास दवरा असली पदवी देव तुमकां दिता. आनी सवकास तुमी जर तर सोम्याच्या कुशेक काल जावन चलशात जाल्यार तुमचें जिवीतच संतोशाचें परजळीक जिवीत जावंक पावता. देखून आज समर्पिल्लीं मनशां जावं, संपूर्ण समर्पिल्लीं मनशां जावं देवाच्या शिळयेच्या गुर्तान तुमकां आज कॉन्सेक्रार करतात. कुर्साच्या गुर्तान पवित्र तेलान तुमकां आज देवाकच समर्पण दितात. देखून त्या सोम्यातय विश्वासी रावा. साबार मनशां आसात आमकां ओडूंक, आमच्या ह्या बावार्थांतून पयस करूंक, बावार्थ सांडूंक प्रचोदन करचें. आनी तसल्या प्रचोदनांक, प्रेरणांक आमी पाठ करून, खोट्या सालींक पाठ करून बरें आदरूंक आमी प्रयत्न केल्यार खंडीत जावन आमचे मदें जयपुर्ते नवे साव येवंक साद आसा. आमचीं घरां देवाच्या आशिर्वादान भरतात. तर तुमकां पळयल्ल्या भुरग्यांनी, तुमकां पळयल्ल्या वडांनी म्हणा जाय, देव खंय ना जाल्यार ह्या भुरग्यां थंय आसा. ह्या भुरग्याक पळया, देवाची हाजरी हांगा आसा, देवाचें मंदीर हें. देव खंय सर ना जाल्यार ह्या भुरग्याच्या काळजांत आसाच म्हणून हेरांनी वळख जाय जाल्यार कसली जिणी आमी जियेसय. आज देवच तुमचे थंय येता जाल्यार पवित्र आत्मो, त्या पवित्र आत्म्याक हेरांनी वळखोवचे बरी जायसय. देखून सोम्याचो हात घट्ट धरा, पवित्र आत्म्याक हर एक दीस उलो करा. आस्तावन तो तुमचो सांगाती निरंतरी ससनाच्या ससनाक, मरता पर्यान्नी ससनाच्या ससनाक हो तुमचो सांगाती तुमच्या सांगातच आसतलो म्हणलो जेजून. तो तुमच्या सांगातच रावून कामां करच्याक ताका तुमकांच ताच्या हातांत सोडून दिया. देखून आतां तुमच्या पवित्र स्नानाच्यो बसवण्यो केल्ल्यो तुमी वा तुमच्या वडिलांनी, तुमच्या पोदोर मोदोरनी, आवय बापायन ताचो उडास करचो. आनी तो उडास करून तांकां कितें त्या आदी सांगिल्लें तांच्या बावार्थाक लागून पवित्रोत्म मेळटा म्हणून तोच आज तुमकांय मेळच्याक आमी सुमेस्तां सांगाता मेळून मागया. देव तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आमी आतां आमचो बावार्थ उसारता आनी हो बावार्थ जशें पवित्र स्नाना वेळा कसो उसारलो त्याच रितीन हांगासर आमी हांव म्हणल्यार संगतीक आमी करच्या त्या बसवणेक चड गमान दिवचें. सैतानाक आनी ताच्या करण्यांक आनी बुलोवण्यांक तुमी पाठ करतात. वय हांव पाठ करता. सर पदवेदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत मानतात. जेजू क्रिस्त असो एकलोच पूत अंकार मर्येतान जल्मलो. ताणें कस्मरान सोंसले, ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सत मानतात. पवित्रोत्म सर्वेस्परांनी जीव दोतार धर्मदुतांचेर देवलोलो ते परी आज तिरावणे संस्कारा वरवीं तुमचे थंय प्रत्येक तरान येता. ताका तुमी सत मानतात. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसाणें, कुडीचें जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात. हो आमचो बावार्थ, होच पवित्र सभेचो बावार्थ. तो उसारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो वे. आमेन. मगाळ भाव भयणीनो, देवान आमच्या बापान पवित्र स्नाना वरवीं ह्या आपल्या साकरांक सासणीक जिविताक जल्म दिवन आपलीं भुरगीं केलीं. तांचेर आपल्या पवित्र आत्म्याक धाडून तांचो बावार्थ तीर करूं आनी आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता सारकी तांकां मागूं म्हणून देवा लागीं मागया. आमी ह्या जाक आतां तुमचेर हात दवरून मागणें करता. पवित्र आत्म्याचें देणें तुमकां लाभच्या. सर पदवेदारा देवा,
आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताच्या बापा उदकान आनी पवित्रत्म्यान ह्या तुज्या साकरांक पातकांतले सुटोवन तुवें पुनर्जल्म दिलाय. तुज्या पवित्रत्म्याक तांचो शारोती करून पाटय. जाणवाय आनी गिन्यान, बूद आनी गटाय, समजणी आनी भक्ती तांकां लाभय आनी तुज्या बिरांतेन तांकां बर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. पवित्रत्म्या रसणारा हाडणी कुर्पेची भंडारा बरी खर्चा तुझी रसना एक रमका तुझीच देपला तुझीच देपला तुझीच देपला. जेसन ये मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझी सोय आसा. एल्विस ये मोर तू पवित्र खातर म्हणटास पाराकली तू देणे देवाची उची तू केण मोगाची जजीवी उजवत म्याते गमगमी तेल गमगमी तेल गमगमी. ये मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझी सोय आसा. ये मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची ते बसावणे बापाची बोटाच्या उजव्या हाताची दिवसे तुझी साथीनी दीर्घायुका जीव समजणी जीव समजणी जीव समजणी. तुझ्या देण्याची शांती तुझी सोय आसा. ये मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझी सोय आसा. कसे मोगामच्या काळजानी पेटय विश्वास विश्रानी पयस कुडीची घसघटा आत्म्याक आमच्या दिबोळ गटाय दिबोळ गटाय दिबोळ गटाय. शांती तुझी सोय आसा. लूक ये मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझी सोय आसा. धावडसरामच्या दुस्वाना दिसो कसाय आमच्या दिसा सरच्या पामी वायटात कल्पा तू मुखार वळून वच आमची वाट वच आमची वाट वच आमची वाट. ये मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझी सोय आसा. जेन्सन ये मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची तुवें सायबा आमकां दिवची वळख पापाची ये मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची पुताची शांती तुझी सोय आसा. आनी तू
घे मोर पवित्रत्म्याच्या देण्याची शांती तुझ्या सवय असो. दीक्षा घे मोर पवित्रत्म्याच्या आमचेर देवोनिये दुखांचे बदलून संतोष हाडून ये पवित्रत्म्या आमचे देवोनिये दुखांचे बदलून संतोष हाडून गरजेंत आसले परजेक पावूंक अस्कत मोनाच्या सक्तेन बरोवंक गरजेंत आसले परजेक पावूंक अस्कत मोनाच्या सक्तेन बरोवंक ये पवित्रत्म्या
दुखांचे बदलून संतोष हाडून ये ही पवित्रत्म्या आमचे देवोले दुखांचे बदलून संतोष हाडून ये. मोगाळ भाव भयणीनो, पवित्रत्म्यान एक बोवार्थ एक बोरवोसो आनी एक मोग आमकां दिला. तेच परी एका मनान आमच्या सर पोदवेदरा बापाक उलो मारया. फ्रांसिस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोली बापा बराबर पवित्र आत्म्या वरवीं एकवटलेली पवित्र सभा बावडताच्या आनी मोगाच्या एकवटांत स्वामी जेजू परत्यान येसर वाडत वचून म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी जेजू क्रिस्ताच्या मौल्यांचेर आपली जिणी मांडून हाड आनी सतानिधीचे वाटदन अधिकार चलोवंक आनी दुबळ्या धाकट्यांच्या उदरगती पासत वावरूंक पवित्रत्म्याच्या सक्तेन तांकां बरो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी तिरेल्ल्या आमी सर्वांक भावार्थान आनी मोगान भरून आमच्या जिवितांत जेजूचे साक्षी जावन जियोंक मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां ल्हानवड केल्ल्या आमच्या आवय बापाय आनी पदर मदर उतरान आनी देखीन आमच्या क्रिस्ताच्या पावलांनी चलोवंक उमेद दिव म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सुमेस मनीस एका देवाची रचना आनी भुरगीं जातीकातीचे आनी देसा राष्ट्रांचे भेद नासतना एकामेकाक भाव भोवणी म्हूण वळखून जियोंक पवित्र आत्म्याचे सक्तेन आमकां बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मिस्टर वावरकाच्या सर मिशनरींक सांबाळ तांच्या त्या वावरा वरवीं क्रिस्त मोग तांच्या लोकांतय वाळून दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिढ्यांक ओळख जावन कश्टांच्या सर पिडेस्तांक तांची पिडा सोसूंक जाय ती कृपा आनी कश्टां वेळार फावो ती बुजावण हेरां तावन लाभाशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बावरी एक कुटाम जावन जमलेल्या आमी आमच्या जिवितांत जोडल्या सर्व बरेपणाक तुका अर्घा दिवंक आनी आमच्या जिवीत पेळ्यांच्या बऱ्याक समर्पूंक तुजी कृपा आनी आदार दी म्हूण मागताव. बापा आमचे मागणे आयक. देवा, तुवें तुज्या पुता जेजूच्या दंडुतां पवित्रत्मो दिलोय आनी तांचे आनी तांचो अधिकार चलयतल्या वरवीं तो हेरा भावार्थ्यांक दिवंक तुजी खुशी जाली. प्रसन्न जावन आमचें मागणें आयक. भावार्थ प्रसाराचे सुरवेर तुवें केलें तशें आतांय भावार्थ्यांच्या काळजांत तुजें काम फळादीक कर.
जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बापा तुझी दैविक देणी मुंडो आणि नाका सोरो ओपून दिता भक्तीपणी रस्ता तो आमचो खरो. बापा तुझी दैविक देणी मुंडो आणि नाका सोरो ओपून दिता भक्तीपणी रस्ता तो आमचो खरो. दिताय आमकां खात्रीवर करताय जिणे आमचे वाहन भरताय कोरपेन आमचे जीवन दिताय आमकां चढवून दिताय आमकां खात्रीवर करताय जिणे आमचे वाहन भरताय कोरपेन आमचे जीवन दिताय आमकां चढवून.
म्हज्या भाव भयणीनो तुमचें आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या ह्या पवित्र इश्टादेवाक सर्वेस्वर मनान घेवन भोव मोगाळ बापा, आपल्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान जेजून आमकां पवित्रत्मो घेवंक फावो केलें. त्या स्मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत आतां वांटो घेवन पवित्रत्म्यान आमी बरो तुज्या पुता सारकी आमी जावं आनी दिसान दीस चड आमी ताका साक्ष दिवंक फावो. हें तुज्या पुता दुवांचे अत्रेक दयाळपणी शांती पावय म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो सुसोमी आमचो वूंस सरगार सोडलो आनी महिमेवन जावन तुज्या उजव्याक बसतो. आनी बासयलोलो पवित्रात्मो आपणायलेल्या तुज्या भुरग्यांचेर ताणें धाडलो. देखून देवदूतांच्या सरदळबरां सांगाती आतां आनी सदां निरंतरी मनान काळजान तोंडान आमी गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उसगी तुका जय. उसगी तुका जय. उसगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उसगी तुका जय. उसगी तुका जय. उसगी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्म्याचे सत्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यांत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजातून जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. Bawarta so gutu pergetuya.
सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुण्य जीवन आम्ही बघता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा आमच्या सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणाचो ताच्या आनंदभरीत पुनर्जिवानपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड एक ओत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत ओंकार मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत दोरनृतांच्या आनी वैभवी रग साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. तुका भेटयलेलें बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापाक पिटर पावल आमच्या गोळी बापा सांगता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे पवित्र पज्य संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भवार्थान आनी प्रिती मोगान तिर कर. तुझे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टगातींत ह्या संवसाराक अंतरिल्ल्या सुमेस्तांक माईपसन तुज्या रजन घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तूं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदानानी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज कायम तुझे कुशी सगळ्या आसता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक उचयता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेक पडूंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरवोशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभल्यान ती सुभागी. सम्याक तुजे भितर येवचें म्हाका फलाना, पूण तुज्या मनानच म्हाका भलायकी मेळटली. आज भुरग्यांक क्रिस्मुकेंतल्या भुरग्यांक दोनी रुपांनी क्रिस्त प्रसाद वांटता. तुमी अशें बुडोवन दिता आसतना बटांनी घेजय अशें हात पंदा धरून अशें बटांनी घेजय आनी थंयच कुमगार काणून वचो जाय. खंयसर कुमगार सुको आसा भिजोवना थंयसर धरून घेजय म्हणून विनंती करता. जागृत करी जाय. पवित्र रक्ताचे तेंबे सकयल पडान अशें आनी तशेंच पाटतिकलां सकयल पडान अशें. सम्याच्या जेवणाक वांटेली जावया ताची कुडरगत वावरतां सेव्या. मोगा सेवेची जिणी जियेव्या आख्या संवसाराक ताका सागसेव्या. मोगा सेवेची जिणी जियेव्या आख्या संवसाराक ताका सागसेव्या. व्हड संकटाना सर्गीच्या कानान गरताय जोडुया. जिणे कुरिस्लीव मेटा काढताना जीवन क्रिस्तातान भरवोसो सोड्या. जीवन क्रिस्तातान भरवोसो सोड्या. सोम्याच्या जेवणाक वांटेली जावया ताची कुडरगत वावरतां सेव्या. मोगा सेवेची जिणी जियेव्या आख्या संवसाराक ताका सागसेव्या. मोगा सेवेची जिणी जियेव्या आख्या संवसाराक ताका सागसेव्या. क्रिस्ताक वालितय एकवटान रावो. सर्गीच्या गाणान गटाय सोडुया. उतरां कडल्यानी फोड्या देश काडू. जीवन क्रिस्तातान भरवोसो सोड्या. जीवन क्रिस्तातान भरवोसो सोड्या. सोम्याच्या जेवणान वांटेली जावया ताची कुडरगत वावरतां सेव्या. मोगा सेवेची जिणी
येव्या अख्ख्या संसारात ताका साक्ष दिव्या मोगा सेवेची जिणेची येव्या अख्ख्या संसारात ताका साक्ष दिव्या मोऱ्या गवळ्याच्यो दर्यो शेळयो जावं सर्गीच्या काळान घटाय जोडोया एके हे गोळी मायपासाची जीवन क्रिस्ताता भरवसो जोड्या जीवन क्रिस्ताता भरवसो जोड्या सोम्याच्या जेवणात वाटेली जाव्या ताची कुर्रत भावार्था सेव्या मोग सेवेची जिणेची येव्या अख्ख्या संसारात ताका साक्ष दिव्या मोग सेवेची जिणेची येव्या अख्ख्या संसारात ताका साक्ष दिव्या पदका सौकाळो उसवाडान बदलो सर्गीच्या काळान घटाय सोडोया नीतीची केळा सगळ्यांत प्रसारो जीवन क्रिस्ताता भरवसो जोड्या जीवन क्रिस्ताता भरवसो जोड्या सोम्याच्या जेवणात वाटेली जाव्या ताची कुर्रत भावार्थान सेव्या मोगा सेवेची जिणेची येव्या अख्ख्या संसारात ताका साक्ष दिव्या मोगा सेवेची जिणेची येव्या अख्ख्या संसारात ताका साक्ष दिव्या सोम्याच्या जेवणात वाटेली जाव्या ताची कुर्रत भावार्थ सेव्या मोगा सेवेची जिणेची येव्या अख्ख्या संसारात ताका साक्ष दिव्या मोगा सेवेची जिणेची येव्या अख्ख्या संसारात ताका साक्ष दिव्या प्रार्थुया सर्गींच्या बापा जांकां तुवें पवित्र आत्म्यान मागल्याय आनी तुज्या पुताच्या कुडी रक्तान पोसल्याय ती तुजीं भुरगीं ह्या उत्तम देण्याच्या गटायेन सटल्या अडकळींचेर जैत व्हरून आपले पवित्र जिणयेन तुजे सभेक संतोश दिवंक पावो आनी तांच्या क्रिस्ती साक्षीपणान भोव करून प्रितीमोगाच्या करण्यांनी तुजी सभा प्रितुमेचेर वाडत तूं वसो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. तकली बागोवन देवाचो आशिर्वाद घेयात. देव बाप उजवाडाचो दातार
ताणें जेजूच्या आशिसांची मनां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली. तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिवं आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बरो. शिसांचेर जिबा रुपान दिश्टी पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतले सर वायट बसमून उडोवं आनी ती आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. एकच बावार्थ उसारून परगटूंक वेगवेगळ्यो मनशांच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो. त्याच बावार्थान तो तुमकां थीर करूं आनी ज्या बापाक तुमी आतां बरवशान रेखतात ताका रूप बगूंक तुमी पावो. आनी सरपदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवेन सदां आसो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कीर्तन 30 आनी 4 वोळ 1 म्हणटा. सर्व काळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो, ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. मोगाच्यानो उपकार आठोवचे वा देव बरें करूंक म्हणचे मनशाच्या काळजाचो व्हरतो शेगून जावन आसा. हो शेगून घेवन सर्वांचो उपकार बावडोवंक म्हज्या सांगात्या बराबर हांव हांगासर उबी आसां. पयल्या सुवातेर आमकां आयच्या दिसा हो दीस व्हडा संतोशान आचरण करूंक आनी भोव पयत एवकरिस्ताच्या संभ्रमान तिरावनेचो साक्रामेंत जोडूंक फावो केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. आज मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे पासोत मागून आनी आमकां क्रिस्माचो साक्रामेंत दिल्ल्या आमच्या मोगाळ गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर पीटर पावल सेल्डाना बापाक आमी आभारी जावन आसात. तुमचो वेळ अमानत करून हांगासर येवन आमकां तिरावनेचो साक्रामेंत दिल्ल्याक तुमकां काळजांतावन उपकार बावडटा आनी तुमच्या मुखल्या जिणेक बरें मागता आसतना तो स्त्रियेक देव तुमकां बरी भलायकी आनी मोतीक शांती समाधान फावो करूं म्हण मागता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचो वेगार मनादेक बाप विन्सेंट फ्रांसीस मोंतेरो सदांच आमचे पासोत मागतात आनी आमकां प्रोत्साह दितात आनी नवी दिशा दाखयतात. प्रत्येक जावन आमचेर तांकां आसो हुस्कोस आयचो हो दीस संभ्रमूंक आनी आमकां क्रिस्माचो साक्रामेंत फावो तशे परी घेवंक तांणी जायती वावण काडल्या. फादर तुमकां काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी सर्व भुरगीं तुमच्या बऱ्या मनाक रणी जावन आसा. 2 हफ्त्यांनी आमकां जोगत्या मार्गदर्शन आनी क्रिस्ती शिक्षण दिवन आमकां तरबेत दिल्या सर्व याजकांचो, धर्मीक भयणीचो आनी लायक शिक्षकांचो आमी उपकार बावडटा. सिस्टर लूज, श्रीमती शालेट, श्रीमती मर्सन, श्रीमती सेलेन, सहायक विगार मनादेक बाप नेल्सन आनी मनादेक बाप आश्विन, तुमी घेतिल्ल्या सर्व कश्टां वावटेक आमी आभारी जावन आसा आनी तुमी शिकयल्या क्रिस्ती मौल्यांनी आमी चलता म्हूण भास दिता आनी तुमच्या उदार मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सुमधूर ताळयांनी गितां गावन मिसाचें बलिदान अर्थाभरीत केल्ल्या कॉयर मंडळीक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या फिरगजेच्या उदरगते खातीर निस्वार्थी सेवा दिवन आसच्या आनी आयच्या दिसा क्रिस्माचो संस्कार स्विकार करच्या संभ्रम भोव अर्थाभरीत चलोवंक आदार दिल्ल्या फिरगस गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष मानेस्त स्टीवन पिंटो, कार्यदर्शी श्रीमती मेविस रॉड्रिगस आनी सर गवळीक परिशदेच्या सद्यांचो उपकार बावडटा. आमच्या आवय बापायांचो आमी काळजांतावन उपकार बावडटा. ह्या संदिग्ध परिस्थितीन तांणी केल्ल्या त्यागाक आनी सॅक्रिफिसाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन आज हांगासर हजर आसून आमचे पासून मागल्ल्या मोगाच्या आमच्या फिरगसकारांक सैरा धैर्यांक एकाच उतरान देव बरें करूं. समेस्तांक देव बरें करूं.
पयलें आज क्रिसमस वा तिरावणीचो सक्रामेंत घेवन बावडतान तीर्थ जाल्ल्या सर्व तुमकां आमच्या मोगाच्या भुरग्यांनो हांव अभिनंदन पाठयतां आनी तशेंच आमी क्रिस्ताक साक्ष दिवन आमी आनीकय बरें क्रिस्तांव जावंक आमी प्रयत्न करया. आज फिरगजेक येवन आमच्या भुरग्यांक तिरावणीचो सक्रामेंत दिल्ल्या आमच्या मोगाळ गवळी बापांक तुमकां आमी सुमेस्त फिरगजगारां आनी भुरग्यांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. आयज तिरावणीचो सक्रामेंताक तयारी केल्ल्या आमची सौगां जाणां टिचरां आसात. सिस्टर लोर्ड्स बेथेनी, मिसेस मेर्सिन, मिसेस शार्लेट, मिसेस सेलीन हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमी केल्ल्या त्या सॅक्रिफिसाक आनी त्या मोठव्या अवदेंत दोतोन शिकोवंक क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवंक तितलें सुलभ न्हय आसलें आनी जाल्यार चार बॅचां करता आसतना चड कश्ट जालें जाल्यार तुमी तें भोव बऱ्या तरान तुमी तें सुदारशिलां. तुमकां देव बरें करूं आनी तांणी मुखार येवन तांची उडासाची काणीक घेजय म्हणून कोळी बापांतून घेजय म्हणून उपकार मागता. सिस्टर लोर्ड्स Mrs. Mersin, Mrs. Charlotte, Mrs. Celine येवना तिका आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या क्रिस्मसच्या सक्रामेंताची संपूर्ण जबाबदारी घेवन सर्व तयारी केल्लो सहायक विगार फादर अश्विन आनी तांकां सांगात दिल्लो फादर नेल्सन आनी आयच्या देवस्तुतेक अर्थ दिवंक पेसाडल्या आमच्या खोयर मंडळीच्या सर्व संद्यांक आनी ह्या देवस्तुतेची तयारी केल्ल्या सॅक्रिस्टन लॅन्सी तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. ह्या सर्व कार्यांत सांगात दिल्लो उपाध्यक्ष स्टीवन पिंटो आनी कार्यदर्शी मेविस रॉड्रिगस तांकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तांचे सांगात वावुरल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं. आनी तशेंच आज क्रिस्मसच्या भुरग्यांक क्रिस्मसचे सक्रामेंत स्विकार करतना सांगात दिल्लो ह्या पोदोन मदून रावली स्टीवन पिंटो आनी मिसेस रिना पिंटो हांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयची फोटोग्राफी केल्लो ऑजी तांकां देव बरें करूं. तशेंच आयच्या ह्या लितुर्जी कार्याक आल्तारीक फुलां दिल्यांत मिसेस सुरेश आनी मिसेस शार्लेट डिसोजा सेंट लॉरेन्स इलेक्ट्रिकल्स आनी इंजिनियरींग वर्क्स तांकांय आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. आनी सर्व वावर केल्ल्या सुमेस्तांक एकाच उतरान देव बरें करूं. मीस जाले तक्षण भुरग्यांनी मुखार येवचें आनी तस्वीरेक रावचें. तस्वीर जाल्या उपरांत भुरग्यांनी आनी तांच्या वडिलांनी ह्या जगांच्या घरा मुखल्या माटवांत तुमी तुमचो स्नॅक्स वा फळार घेवचो. दया करून वेळ विबाडी नाकात, मुखार येवचें आनी तशेंच फोटो जाले तक्षण भुरग्यांनी तांच्या पेरंट्सां सांगाता मुखल्या आमच्या माटवाक वचचें. म्हज्या पडतींनी हांव भुरग्यांक शाबास म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या वडिलांक प्रत्येक जावन ह्या भुरग्यांक थंय बावार्थ वृता केल्ल्याक तांकां सांबाळून व्हेल्ल्याक आनी क्रिस्तांव जिवितांत तांकां सांगात दिल्ल्याक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन देव बरें करूं म्हणटा. विगार बापाचो फादर विन्सिसो, सहायकाचो फादर नेल्सन आनी फादर अश्विन, तशेंच फादर वॉल्टर सैरे पाद्रापासो आनी हांगासर दोतोन शिकयल्ल्या सिस्टर आनी टिचरांचोय हांव उपकार बावडटां. तांणी कितें तुमच्या काळजांत घालां तें मोगाचें कँड, तें देवाच्या मोगाचें कँड दोतोने मारिफात काडल्या वावटी मारिफात तुमी खंडीत तें जळटें दवरतल्यात. फादर्स तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी केल्ल्या वावराक हांव आभारी आसा आनी तुमी मुखल्या दिसांनी ह्या भुरग्यांक थंय विशेश मोग आनी अभिमान देवातय आनी मनशातय घालतल्यात. हें मिसांव तुमी केल्ल्याक तुमकां म्हजो अभिनंदन आनी दिनवास. थँक्यू. धाडटा सुमी आमकां आशिर्वाद प्रसाद
आमी शुभवर्तमान वसोयामी विशाल मोनान सोम्याक परगट्या करून सदां पिकावळ्यतेस सर्वय जाग्यांनी लुणेक वचोंक जाय आमी सर्वांनी पिकावळ्यतेस सर्वय जाग्यांनी लुणेक वचोंक जाय आमी सर्वांनी कमरांचे बांदया दैरार फुडें सरया कमरांचे बांदया दैरार फुडें सरया सर्गीचे राज परगट करया धाडटा सोमी आमकां आशिर्वादान प्रसाद करच्याक आमी शुभवर्तमान वसोयामी विशाल मोलान सोम्याक परगट्या करून सदां मोगाळ पुत्रा सोवे आमवर मोरी आशीर्वाद दिव आमकां San Sebastião, आमी बसत विनंती कर भगवान कुर्साचे कुरवेन निवड आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.